रेडिओ बुयाव रेडिओ बुयाव रेडिओ बुयाव रे कोंकणी कांतरां घेवन आयला रेडिओ बुयाव रे गोंयचो गाज सुरांचो साज मना मनातलो आवाज आयकोंक रेडिओ बुयाव ट्यून इन टू www.radiobuyav.com आनी मोबायलाचेर आयकोंक आयजूच डावनलोड करात रेडिओ बुयाव एंड्रॉयड ॲप. ऐका रे ऐका रेडिओ बुयाव. येवकार अँड वेलकम टू जीसीटीव्ही विथ रेडिओ बुयाव. हांव आनी तुमकां सगळ्यांक स्टुडियोन बसून सगळ्यांक पयलीं येवकार दिता. ओदयच्यान आमचो पयलो एंकर आशिल्लो रुपेश सामंत. रुपेशान भरपूर पॉलिटिशनांक हांगा हाडले स्टुडियोन आनी तांचे बरोबर भरपूर गजाली केली, मस्ती केली. ते तुमी लायव्ह सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. आतां रुपेशाक म्हणलें तूं मातसो कुशीक बस, म्हाका मातशें लायव्ह घेवन आनी म्हाका मातशें हांगा मजा मस्ती करपाक मातसो स्टुडियोन येवपाक टायम दी. त्या खातीर स्टुडियोन तुमच्या खातीर लायव्ह आयला हांव आमचो आयचो पयलो आर्टिस्ट घेवन. कोण तें हांव तुमकां सांगतलो, पूण ताच्या पयलीं एक गजाल तुमकां म्हाका सगळ्यांक सांगनशी दिसता. एक मनीस ताची आयडेंटिटी म्हणजे ताची एक कला किंवा ताचो गूण, ताची क्वॉलिटी आसता. प्रत्येक मनशाचो आवाज ह्योय ताची एक आयडेंटिटी आसता. तुम्ही जर तुमच्या मनान जर खंयचोय एक आर्टिस्ट, कलाकार जावं, पॉलिटिशियन जावं, अभिनेतो जावं, कोणूय आसूं तो किंवा एक कॉमन मनीस आसूं, ताका जर तुमी वळखूंक जाय जाल्यार ताचो सगळ्यांत पयलीं वळखतात ते तुमी आवाज. आणि असोच आज एक गेस्ट, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट आमच्या स्टुडियोंत येवन बसला, जाका आमी ताज्या आवाजा खातीर वळखनात, पूण आमी वळखतात ताका दुसऱ्यांच्या आवाजा खातीर. आतां तुमकां हांवें इतलें सांगलां म्हणटच तुमकां ऑलरेडी कळ्ळां आसतलें हो कोण गेस्ट आमचो आर्टिस्ट आयला तो स्टुडियोन. लेट अस ऑल वेलकम मनोहरबाब बिंगी. मनोहरबाब येवकार. नमस्कार. नमस्कार. ओके, म्हाका सांग, आज तुजो आवाज म्हाका एक्चुअली खबर ना खंयचो तो, सो हांव ट्राय करतलो की तुजो ओरिजिनल आवाज खंयचो तो वळखुपाक. पूण म्हाका सांग सगळ्यांक पयलीं, आनी ताच्या पयलीं आमी ही तुजी जी मिमिक्री आसा पळय तेही आमी करपाचें आसा. कारण आज हांव हांगा खरो बसला तुजो इंटरव्यू घेवपाक, पूण हांव चड उलोवपाचो ना. हांव सुरवातीक जें उलयलां पळय तितल्याचेरूच म्हजें समाधान हांव मानतलो. आनी तुका चड उलोवपाक दितलो, कारण आमचे जितले ऑडियन्स आज हांगा आसात पळय, जे तुका पळयतात, पळोवपा खातीर लायव्ह आयल्यात जीसीटीव्हीचेर, ते तुजे कडल्यान आयकुपाक रावल्यात. सो हांव तुका चान्स दितलो आतां फुडें उलोवपाक. पूण सगळ्यांत पयलीं एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, जी ती मिमिक्री तूं करता पळय, हो एक किडो, मिमिक्री हो एक किडो, तो किडो खंयच्यान तयार जालो तुज्या आंगात? सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार रेडिओ बुयावचे ह्या कार्यावळीक जे पळोवपी आमचे प्रेक्षक आसा तांकां सगळ्यांक हांव सगळ्यांत पयलीं नातालाची परबी भेटयता आनी नव्या वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा म्हणून व्यक्त करता. आनी तुज्या प्रस्नाक पयलीं जाप दितना तुवें म्हटलां की म्हाका हो मिमिक्री हो किडो म्हणून. किडो म्हणून म्हाका पयलो कळ्ळो. म्हाका इतलो तेंप हांव मिमिक्री करता, पूण मिमिक्री किडो म्हणटा हें तुजे कडल्यान पयलीं आयकलें. आनी ल्हानपणा पासून जेन्ना हांव प्रेस रुमाक वतालो, म्हणजे जेन्ना हांव सचिवालयान कामाक आसतालो म्हणटकूर म्हजे सगळे मित्र रुपेश सामंत आसूं, तोसागर जावडेकार आसूं, संजीव वेळेकार आसूं, हे सगळे जे पत्रकार मित्र आसा ते प्रेस रुमान दनपार बसताले. आनी हांव एका मिनिस्टराक काम करतालो. आनी जेन्ना दनपार जाली की एकाक सुमार जेवणा टायमार 1:15 सकयल प्रेस रुमान, आनी ते म्हाका विचारताले, म्हागे फ्रेंड्स राजेंद्र साहेब सगळे विचारताले म्हाका, बिंगी हो रविबाब कसो उलयता, सुदीनाले कशें कितें उलयताले म्हाका. त्या पद्दतीन हांव तांकां बारीक बारीक अशें करून दाखयतालो. मागीर म्हाका दिसलें की हे हांव हेंचो मिमिक्री करपाक शकता म्हणून. आनी जेन्ना हास्य सम्राट ही स्पर्धा विष्णू वाघाच्या कल्पनेंतल्यान राजीव गांधी कला मंदिरान दवरली, तेन्ना हांव एक स्पर्धक म्हणून देवलो थंय. आनी म्हाका दिसलें हांव कितें करपाक शकता काय म्हणून बारीकशें. पूण हांवें तेन्ना मिमिक्री केली आनी थंय म्हाका पयलो पुरस्कार फावो जालो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव कितें तरी एक विनोदी कितें तरी करपाक शकता, लोकांक हांसोवपाक शकता आनी एक बरें कार्य हांव करपाक शकता अशें म्हाका दिसलें. अच्छा, म्हणून पयलो जेन्ना तुवें आवाज काडलो तुका कळ्ळें केन्ना की बाबा हांव कोणाचो आपलो सोडून स्वताचो आवाज सोडून, आतां तूं तुज्या आवाजान उलयता काय आनी कोणाच्या आवाज? ना ना, हो म्हजो, हो तुजो ओरिजिनल आवाज. हो किडो न्ही, हो किडो ना ना, अजिबात न्ही. सो तुका पयलीं केन्ना कळ्ळें की खंयचो आवाज तूं पयलो काडला? आतां कितें आसा, चडशे जाण आमी सुद्दां केला, म्हणजे आमी ते एक कवना करतात म्हणटा पळय, तशी कवना चडशे जाण करतात स्कुलान कॉलेजीन आसतना. जाता कितें की एक आमी दांडी मारतात किंवा बंक करतात कॉलेज, आनी कॉलेजींतल्यान रोखडोच घरा कडेन फोन येता, तुजो चलो येवंक ना, मिस्टर कामत तुजो चलो येवंक ना आज. म्हणटच आमी कितें करतात, आपुणूच फोन घेता आनी बापायचो नाल्यार आवयचो आवाज काडून किंवा भावाक सांगता किंवा भावाचो आवाज काडून बी
आमी उलयतात. सो तशा तरेन तुजी सुरवात जाल्ली काय असोच तूं कोणाचो आवाज काडलो, कशा तरेन तुजी सुरवात जाली? सुरवात म्हणजे कळ्ळें कशें? सुरवात जाली गांवांत जेन्ना कोणी अशें तरी विनोदी अशें कोणी कितें पात्र जर असलें आणि तो जर बाबा देवाचें वाचन करता किंवा आनी कितें कीर्तन करता, ते कीर्तनकाराची जावं हेजी हांव मिमिक्री करतालो, तो कसो उलयता कितें हें करता, आनी मागीर करता 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 हे राजकीय पॉलिटिकल हे आसा ताजेर हांव पावलो. आनी कितें आसा मिमिक्री म्हटल्या उपरांत अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, कादर खान हांचो आवाज काडचो अशी एक मिमिक्री वाल्याची एक हें आसा, कॉमन कशें आसा. म्हाका तें नाका आसलें, म्हणजे वेगळें कितें तरी करुया म्हटलें. पूण तें हांवें कितें केलें, इल्लेशें म्हणून केल्लें, तें बरें व्हडलें जालें आनी आतां तें खंयचे खंय पावलें म्हाका सुद्दां खबर ना इतलें पावतलें म्हणून. तें किडो बरोच व्हडलो तो किडो म्हणटा तितून आतां म्हाका खबर ना तो किडो काय गेलो तो. पूण अशे पद्दतीन म्हजे कलेक सुरवात जाली. बरें, आतां मनोहर आमी मूळ आमची जी एक फूल क्लायमॅक्स जो आसा ह्या इंटरव्यू जो आयचो ताका सुरवात करुया. एक हांव तुका कॉन्सेप्ट दिता, त्या कॉन्सेप्टाचेर आमच्या आयकुप्यांक, आमच्या पळोवप्यांक तुवें तें करून दाखोवचें अशी एक म्हजी इत्सा आसा आनी तांची इत्सा आसतली तुका तसो आयकुपाचें आनी पळोवपाचें. तुका 2016 आज सोंपता 31 तारीख, फाल्यां 1 जानेवारी 2017 नवें वर्स सुरू जाता. नव्या वर्साच्या सुरवेकूच गोंयांत इलेक्शन येता, बरोबर. आनी तूं आवाज काडपाक एकदम नंबर 1 मनीस पॉलिटिशनांचो, बरोबर. सो प्रत्येक तुका दिसता तसो इन युअर लायन, इन युअर सिक्वेन्स, प्रत्येक एकलो मिनिस्टर XYZ कोणी आसतलो तो आपल्या मतदारसंघान 2016 वर्स आमी आपणे तुमच्या खातीर कितें कितें केलें किंवा फाटलीं वर्सां आपणे तुमच्या खातीर कितें कितें केलें, आनी 2017 आपल्याक परत निवडून हाडचो जर तो आसत जाल्यार, किंवा तो जर MLA नासत जाल्यार कित्या खातीर ताका निवडून हाडचो हें तो वोटरांक कशें सांगतलो. एक तुवें करून दाखोवचें. कामात पळय, हांव तुवें जो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाक अनुसरूनच हांव म्हाजी मिमिक्री जावं कितें करतलो. त्या बरोबर थोडोसो एक ताका विनोदी बाज येवचो प्रेक्षकां खातीर, ताका लागून तो काय मातसो थोडोसो तो फ्लेवर दिवन हांव म्हाज्या ताकदीनुसार हांव तें सादर करता. आनी तूं सुरू करच्या पयलीं हांव आनीक एक सांगूंक सोदता सगळ्यांक की जशें मनोहरान म्हणलें की एक ऑन अ लायटर सायड करता, तो तसो करता. सो हाजे कोणें वायट मानून घेवचें न्ही किंवा पर्सनली घेवचें न्ही. एक मजा म्हणून आज 31 तारीख निमणो दीस, सो आज सगळेच मजेच्या मुडान आसा. सो आमी स्टुडियोन बसून मातशी मजा करुया. बरोबर. म्हाका तसो म्हणजे आतां इतले ते हांव मिमिक्रीच्या फिल्डान आसा, खंयच्याच पॉलिटिकल लिडरान म्हाका तशें त्रास करूं ना. त्रास करता कितें आसा, थोडे राजकीय थोडे हे आसा कार्यकर्ते, ते मातशे मिनिस्टराक सांगतात की असं करता तशें करता, तांकां दिसता पूण आपणालें म्हणून कोणें तरी करचें म्हणून. काय नजा, आतां आमी सुरू करुया. आतां तुमच्या स्टुडियोन, आमच्या सिद्धनाथ भुयामाच्या स्टुडियोन आमचो फोंडेचो आमदार लव मामलेदार येवन गेलो. सामंतान ताची इंटरव्यू घेतली. आतां हो इलेक्शनाक फाल्यां सकाळीं फोंड्या जर गेलो लोकां मुखार जाल्यार तो आपले तेजी एक स्टायल आसा वेगळी, त्या पद्दतीन तो थोडीशीं उतरां घालून आनी म्हाजी थोडी उतरां घालून हांव ती तुमच्या मुखार सादर करता. तुवें पयलीं सांगला कोणें राग धरपाचें ना म्हणून. पयलो हांव जो तुमच्या मुखार एक सादर करता तो पयलो म्हणजे आतांच येवन गेला तो आमचो फोंडेचो आमदार बाब लव मामलेदार. हें पळय, आतां सादारण 2017 म्हणजे फेब्रुवारीन आतां हें इलेक्शन जातलें. फोंड्या एक असो बोवाळ पडला की हे फावट सुदीन लवूक तिकेट दिना म्हणून. अरे एक सांग म्हाका, निवड समितीचेर हांव आसा कोणाक तिकेट दिवची आनी कोणाक दिवची न्ही. म्हाजीच तिकेट काडून हांव तुका दितलो. परत ते लोक कितें म्हणटा की आमी 10 जाणांक सुदिनान उतर दिल्ले खंय, हे फावट लवू मरे फुडले फावट तूं म्हणून. अरे हे केन्ना दिल्लें? फाटल्या इलेक्शनाक तुमकां उतर दिल्लें. फाटल्या इलेक्शनाक जर तुमकां उतर दिल्लें जाल्यार 10 वर्सां तुमी पक्षा खातीर काम करपाक जाय. तुमी पक्षा खातीर कांय काम करूं ना. तुमी फक्त कितें केलां, जिल्ला पंचायत वांगडी मागीर ते सरपंच पंच हेंकां उडोवपाक तुमी ट्राय केल्या. आमचो पक्ष बळकट करपा खातीर तुमी फुडें वचनात. तुमकां तसो रायट ना टिकेट मागपाक. सुदिनान सांगलेलें बरोबर, सांगलेलें म्हणटकूच बाकीचे सगळे तेच्या आड करप आनी इलेक्शना टायमारूच तेणें उतर पाळप हें म्हाका मान्य ना. तेन्ना ह्या पद्दतीन हांव एक सांगूंक सोदतां मतदारा खातीर, हे जरी कितलेय बोवाळ केले, लोक जरी म्हटले हांवें कांय करूं ना किंवा हांव बरो ना अशें म्हटलें तर हांवें जरी बरें केलें ना जाल्यार लोकांचें हांवें पाडूय करूं ना. हें लक्षांत धरपाक जाय. एक म्हाजी वेगळी स्पेशलिटी आसा. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की फुडलो सरकार जो आसा तो आमचो आसा, म्हणजे आमी आघाडीचेर आसा, सगळ्या गोंयांत आमकां सपोर्ट मेळटा. तेन्ना दुसऱ्या पक्षा कडेन वचून तांकां तुमी बेश्टे विरोधकांत बसोवचे पेक्षा आमकां सत्तेन हाडा आनी म्हाका निवडून हाडा. ही कळकळीची विनंती हांव प्रेक्षकांक ह्या निमतान भुयामाच्या ह्या स्टुडियोन सांगूंक सोदतां.
म्हाका दिसता ल्हव बाब जर आतां गाडयेन बी आसत किंवा भायर आसत आनी आयकता आसत जाल्यार म्हणटा अरे हे आपणें केन्ना आनी आपूण उलयलो काय म्हणून. बरें नेक्स्ट. दुसरो जो आसा तो आमगेलो सुदीन आसा, हां सुदीन बाब. अच्छा. ताजे कितें आसा तो जर वचत मनीस बरो राजकारण ते म्हाका सांगपाची गरज ना. सगळ्या लोकांक गोंय कितें सोडलें काय ना, ल्हान आसा सगळ्यांक खबर आसा. आतां तो जर सांगतलो जाल्यार एक तेजी स्टायल आसा. तो प्रत्येक मनशाक कितें करता असो कोड्यान उडयता. कोणे म्हणजे हेजे कडेन वेगळें कितें आसा काय अशें कितें आबूत करप आनी ताका सोडप. तो मागीर विचार करीत रावता 5 वर्सां, तेच भिरकेन आसता. अशी तेजे कडेन टिपिकल स्टायल आसा. आनी सुदीन ढवळीकार म्हणटा तो कसो आसा पळय, अवघे 5 वर्सांनी किंवा 10 वर्सांनी तेणें राजकारण टोटल काबीज केलें. काबीज केलें म्हणजे आपल्या हेजेर. पयलीं जेन्ना तो स्टार्टींग निवडून आयलो तेच्या उपरांत मडकय आयलो तो पयलींच फावट, तेन्ना जी मागीर जी मताची मार्जीन तेणें घेतली ती सामकी आघाडीन घेतली. तेणें स्वताचे हेजेर घेतली तांगेचेर. म्हणजे लोक तेजे वेगळे आसा. तेजी एक टिपिकल स्टायल आसा ती तुमचे मुखार हांव सादर करता. हे पळय फुडल्या वर्सा म्हणजे आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. हांव तुमकां सांगता फुडलो जो सरकार आसा तो आमचो आसा. फक्त एका सुदीन ढवळीकाराक आनी दिपकाक निवडून हाडलो म्हणून सुदीन सीएम जावपाक शकना. तुमच्या अख्ख्या गोंयचें सहकार्य आमकां जाय. आनी तें जर जाय जाल्यार सादारणशे 15 वयर तरी सीट आमचे येवपाक जाय. आतां म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका दिसता 5-6 सीट आमचे शुअर आसा. पूण 5-6 सीट जरी आमचे शुअर असले, आतां बाकीचे ते बारीक बारीक पक्ष जर आमकां एकठांय जायत जाल्यार सद्याक आमी सादारण 12 क्रॉस करता. आनी हेंका भितरलें कितें आसा, हेंका भितरलें कांय खबर ना. हे कित्याय कितें उलयता. आनी फुडलो जो गोंयचो सीएम जो आसतलो न्ही तो हांव आसतलो हें तूं लक्षांत दवर. हेंका भितरलें कांय खबर ना. कित्याक खंयची गजाल करतलो न्ही जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान तें जावपाक जाय. हे कित्याय कितें करता. आनी हांव बेश्ट करपी न्ही, हांव स्वता समाजकार्य करपी. म्हाज्या फाटल्यान लोक आसा, बहुजन समाज आसा. हे लोक कितलेय जरी टिका केले जाल्यार हांव जें काम करता न्ही तें हेंका केन्ना शक्य ना. हेंका भितरलें कांय खबर ना. एका हरशी कांय खबर नासतना तो विशय वेगळो. बरें. सो आतां तुमी 2017 सालाचें सांगूं ना आमकां, म्हणजे सुदीन बाबान आमकां सांगूं ना. 2017 2017 जें आसा तेन्ना 2017 सरकार जो आसा जो घडटलो तातूंत आमचो अत्यंत म्हत्वाचो वांटो आसतलो. आनी ह्या सरकारान हांव वयल्या पावंड्यार आसतना तुमकां जर दिसता सगळ्या अंत्रुज म्हालाक जर दिसता किंवा 4य मतदारसंघांक दिसता जाल्यार 4य मतदारसंघांतल्या लोकांक तुमी आमकां सपोर्ट करून आमकां सत्तेर हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी आमचें जें कार्य पळय आसा तें तुमकां येन्ना कळपाना. 50 वर्सां उपरांत कळटलें आमी कितें करपाक सोदता. हे बेश्टे बोवाळ करता. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागता, विनंती करता की फुडलें जें इलेक्शन आतां जें जावपाचें आसा फेब्रुवारीक तें बहुसंख्य हितून आमचें सीट तुमी हाडपाक जाय. आनी आमकां स्थान जें आसा तें बरे पद्दतीन तुमी सिद्ध करपाक. आमी कितें आमी लोकां खातीर झगडपी, आमी आमकां लागून झगडना. पूण हेंचो अर्थ कितें आसा, हे दुसरोच अर्थ काडटा. हे कित्याय कितें करता. तुमकां जावपाक जायना. त्याच पद्दतीन तें जावपाक जाय. आनी लोकांक म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फुडलो गोंयचो जो सीएम जसो मडकय मतदारसंघांतल्या लोकांक दिसता तसो अख्ख्या गोंयच्या लोकांक दिसतलो हाजी म्हाका खात्री आसा. हेंका भितरलें कांय खबर ना. काय खबर. बरें. आतां फुडें कोण येता. आतां फोंडेकार जाले. सो आतां दुसरे कडेन खंयच्या मतदारसंघान दुसऱ्या मतदारसंघात जर आमी वचत जाल्यार आमचो ज्या मतदारसंघ आमकां तो स्टुडियो आसा तो मडगांव आसा न्ही, लागीं दिगंबर कामत आसा. बरो मनीस. हांव दिगंबर कामतेची मिमिक्री करता जावं कितें करता ना प्रॉब्लेम ना. तेजी सादेशी मिमिक्री. पूण तेजो आवाज जो आहा पहाडी राग तो एक वेगळ्या पद्दतीचो टोन आसा. ते हांव तुका विचारतलो. ताजो म्हाका आयकूंक जाय दिगंबर बाबालो कसो करता तूं मिमिक्री कशी करता ती. पूण ताच्या पयलीं इतल्या पॉलिटिशियनान जो तूं सगळ्यांचो आवाज काडटा पळय, तांच्या समोरच तुवें खुबदां केल्या प्रोग्राम्स. सो असो खंयचो पॉलिटिशियन आसा जाका आवडूंक ना किंवा जाका तुजो आवाज इतलो आवडलो की ताणें तुका येवन सांगला बाबा म्हाका तुजो जो आवाज काडला पळय म्हजो खूब आवडलो. बेस्ट प्रश्न विचारता तुवें. तुवें कामत म्हणटकूच हो कामत तुवें फाटल्यान दवरला बरो हुशार म्हणून हांवें कळ्ळें म्हाका तें तुका नाका म्हाजें म्हणून बेगीन तें बरें आसा. एक सांग म्हाका कितें म्हणटा तूं म्हाका कितें आतां खंयच्याच पॉलिटिशन म्हाजो बरो जालो. हांव आतां रवी नायकाक दर मेळ्ळो. रवी नायक कितें म्हणटा ते गेले सुदिनाले बरें करता हां सुदिनाले बरें करता सुदिनाले बरें करता म्हणटा. सुदिनाक जर हांव मेळ्ळो सुदीन बरें शी आरसेकाराचें बेस्ट जाता तुजे कडेन म्हणटा.
माझे परस म्हणा ते बेस्ट जाता म्हणटा. पार्सेकारां मेळटा पार्सेकार सारकें म्हणटा. खरें म्हणजे माझ्या परस त्या रवीले बरें जाता म्हणटा. कोणूच म्हणना आपलें बरें जाता दुसऱ्यालें बरें जाता म्हणटा. तो हेजें बरें जाता तो हेजें बरें जाता म्हणटा. म्हाका कळटा सगळ्यांत बरें जाता म्हणून तें सांगप ना न्ही तांकां. तेजें बेस्ट जाता म्हणटा तें मनांतल्यान दिसता तांकां. पूण कोणें आपणें येवन म्हणलां की बाबा ना म्हजें तुवें बरें केलें अशें बी कोण आसा म्हणपी? हय अशें म्हणपी म्हणजे आसा. वो आतां कितें म्हणटा म्हाका मिकी पाशेकर सुद्दां म्हाका केन्ना असो आसलो किंवा चर्चील आसलो तें उदाहरण म्हणा चर्चील आर्टिकल मनीस म्हणटा तूं कोंकणा जावन सुद्दां मुगे पळय जो आवाज पळय जो काडटाय सारको बेस्ट काडटा म्हणटा. कळ्ळें हें म्हाका एक समाधान जाता. तेजे सारकिलो मनीस सुद्दां म्हणटा तेन्ना. पूण अशें हितूर ह्या फिल्डान देंवतना वेगवेगळे पॉलिटिकल हें करतना मिमिक्री करतना अशें पर्सनली खूब जाण मिनिस्टर जो आमदार म्हाका आसा सुभाष शिरोडकर पयलीं मंत्री आशिल्लो. ते सुभाष शिरोडकराचो आवाज हांव हुबेहूब काडटालो. एक गोष्ट आतां लोक तो विसरला म्हणजे तेन्ना शिरोड्यान हांव करता म्हाका दिसता पयलीं आमी दिगंबर बाबालो आतां आयकुया ताजे उपरांत सुभाष शिरोडकर आनी मागीर आमचे सीएम बरोबर. आतां दिगंबर कामत आमचो बाब आसा बरो डिसेंट सारको राजकारणी कसो बरो उलोवपी अभ्यासू असो उलोवपी टिपिकल स्टायल आसा. तो कितें म्हणटा खंयच्या एक फंक्शनाक गेलो जाल्यार ताजें अशें उलोवणें. आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हजे मित्र बाब सिद्धनाथ बुयांव कामत आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो मडगांवचो विकास करतना हांवें फक्त मडगांव पुरतें केंद्रीत न दवरता फातोर्डाय पळयलो. आनी फातोर्डा लोकांनी आमकां पावती दिल्ली आसा. तो जरी वेगळ्या पक्षान गेलो तरी भितरल्यान तो आमचोच आसा हें आमकां खबर आसा. पूण सगळ्यांक अत्यंत दुख्ख जाता म्हणजे जेन्ना आमी सगळे एकठांय जाता तेन्ना सिद्धनाथ मातसो वेगळे वटेन वयता हेजें दुख्ख दिगंबराक जाता. तेन्ना ह्यान फुडें सिद्धनाथाक आमचे फुडें रावचो अशी हांव ताका कळकळीची विनंती करता. कारण इलेक्शनाक जर फुडें वतलो जाल्यार सगळ्याचो आदार घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. तेन्ना तुमी शांतपणान ही कांय उतरां म्हाज्या आयकली ती तेका लागून तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडल्या इलेक्शनाक 2017 जें इलेक्शन जातलें तें संपूर्णपणान आमच्या फाटीची तुमी उबे रावतले अशी आशा व्यक्त करता आनी ही 2 उतरां सोबयता. स्टायल बरोबर. आता सुभाष बाबाची टिपिकल हांव पयलीं स्टायल करता. तो एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताजी जबाबदारी तो कितें म्हणटा तेका टिपिकल एक उतर आसता. आनी म्हणूनच आमी केन्ना म्हणा ताका लागून अशें म्हणटा तसो आनी म्हणूनच तो तेन्ना हांव आशिष सम्राट स्पर्धेक गेलो तेन्ना सुभाष शिरोडकराचो एक आवाज तेन्ना कळ्ळो. ताजी टिपिकल एक स्टायल पयलीं म्हणजे व्यंग पयलीं उबें करचें पडटा. फक्त आवाजूच काडलो म्हणून जायना. तो दिसपा जाय न्ही कॉस्ट्यूम घालून तसो दिसपा. तो पयलीं स्टार्ट केलो स्टायल. आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणजे मित्र बाब सिद्धनाथ बुयांव कामत आनी हांगा जमलेल्या सगळ्या म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो. सोनिया गांधी किंवा राजीव गांधी किंवा राहुल गांधीची जापसालदारकी म्हजेर सोपयल्या ती फक्त शिरोडेचो विकास करपाक न्ही किंवा तो हुडशांचो किंवा बांदोडेचो किंवा ह्याचो तेचो विकास करपाक न्ही. संपूर्ण गोंयचो विकास करपाक दिला. आनी म्हणूनच हो जो सरकार पळय जो आसा तुमचो आसा गरिबाचो आसा. आनी हाका लागून गोंयची उदरगत करतना फक्त सुभाष शिरोडकर फक्त आपली उदरगत करना तर सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांची केली. आनी म्हणूनच जें कितें पळय जालां तें म्हाका खबर ना अशें म्हटल्यार तसो पळयता. हे तू सगळ्यांची जी मिमिक्री करता पळय आवाज काडटा वेगवेगळ्यांची अशें केन्ना जालां की खंयची तरी मिमिक्री केल्या कोणाचो आवाज काडला आनी कॉन्ट्रोवर्सी जाली ताची किंवा तूं त्रासान पडलो? ना त्रासान पडना. त्रासान म्हणजे कितें जालें एक दीस हांव कला मंदिरान म्हजो कार्यक्रम चलतालो आनी हांव रवीचो आवाज काडपाक रवीली एंट्री हांवें पयस रावन पळयलो येयलो तो मातसो रावलो हांव थंड पूण काडिना जाल्यार कलाकाराची भितरली हें गेलो न्ही भंयसो आसा आनी तो म्हाका खबर आसा तो तशें वायट धरपाचो असो कांय ना तो. आनी कितें हांव पर्सनल केन्नाच म्हाजी मिमिक्री केली ना तेगेलें पर्सनल वैयक्तीक कांय उलयना. म्हाजें स्वताचें आसता न्ही ताका म्हाका सांबाळून करचें पडटा. की मिमिक्री क्षणीक आसता सगळे बाजू तांकां आमकां तोंड दिवचें पडटा. असो एकदां हांवें प्रोग्रामाक कोणा तरी मिमिक्री केली एका पॉलिटिकल मनशाची. तो उबो रावलो म्हाका हे रे म्हणलो तुका चर्चिलाक करपाक जायना तूं आमची हेजी करता. आनी ताका सहज सांगलें पळय चर्चिलाक अख्ख्या गोंयान वळखता त्या मनशाक कोण वळखना रे म्हटलें. बरोबर. ताका उमेद जाली मातशी बाबा आमचो साहेब बरो वयले हेजेर पावला म्हणून. तशें खूब कडेन घडटा. पूण हे हिंदूचे आमचे मिनिस्टर किंवा आमदार आसा कॅथलीक आसा सुद्दां तेच्यानी व्हडलोसो म्हाका केन्ना त्रास करूं ना म्हणजे हाजे बाबतींत केन्ना हें जावना. आनी ताकाच लागून हांव फामाद जाला आनी म्हाका कळटा प्रेक्षकाची नाडी जेन्ना तुका कळटा तुका कितें जाय तें कळपाक. एक कित्याक एक पॉलिटिकल असो विनोद करता सांगता एक पॉलिटिकल खंय भाशण करपाक उबो रावलो तेगेलें चड जालें काय कितें म्हणून कोण जाणा फुडल्यांच्यान खंय बोवाळ कॉमेस जालो एका दिसलें म्हागेलें भाशण बरें जालां म्हणून आनी नेट धरलो मरे आनी कॉमेस केलें खंय आनी कॉमेस करून फाटल्यानच्यान बोवाळ कॉमेस जालो एका दिसलें फाटल्यानूय लोकांक आवडला म्हणून ते लोक उलयता म्हणून. ताणें आनी तशें कॉमेस करूं इतल्यान खंय जाणटेलो खंय दाणो घेवन चलत येता तेन्ना जाणटेल्याक दाण्या पळयलो रे इतले वेळ लांबलेलें भाशण मालो हांव आठोवते घेता ते जाणटेल्याची आनी दाण्याची दखल घेवन हांव म्हाजें भाशण मालो सोंपयता. जाणटेलो मालो हे तुगेलें भाशण तूं चालू दवर
तो दाणो पळय हांव घेवन आयला तो तुका सोदपा येवना म्हालो तुका पळय कोणी हाडला तेका हांव सोदता म्हालो अशें एक मदीं मदीं आसता रे ते आसता कळ्ळें? बरोबर. तेका कळपाक जाय बाबा कित पर्यंत उलोवपाक जाय कशें उलोवपाक जाय. बरें मनोहर बाब, म्हाका आनीक सांग, तुवें हो मिमिक्री म्हणून तुजें फूल टायम करियर म्हणून घेतलें बरोबर, पूण तुका तेन्ना दिसलें की एक मिमिक्री हे गोंया सारकिल्या राज्यान मिमिक्री एक प्रोफेशन म्हणून जावं शकता सक्सेसफूल? ते म्हत्वाचो प्रश्न विचारलो तूं म्हाका. जेन्ना म्हाका ह्या स्पर्धा जेन्ना जाली आनी ह्या स्पर्धेंत म्हाका पयलो पुरस्कार फावो जालो फोंड्या जालो आनी तेजे उपरांत म्हाका हास्यरत्न म्हणटा तो पुरस्कार म्हाका पणजी शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केले पळय तेन्ना इचलकरंजी बेळगांवचे बी कलाकार आशिल्ले थंय म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. तेन्ना म्हाजें कॉन्फिडन्स वाडलें. कारण फोंड्या म्हणून फोंड्या पुरतात म्हाका मेळ्ळें काय, म्हाका लोक वळखता म्हणून मेळ्ळें काय तेन्ना पणजे जेन्ना म्हाका मेळ्ळें तेन्ना सिद्ध जालो की हांव कितें तरी करपाक शकता म्हणून कॉन्फिडन्स जालें. पूण एक मिमिक्री म्हणून म्हाका खबर ना पयशे बी मेळटा म्हणटा का. रंगोत्सव म्हणून एक संस्था आशिल्ली मडगांव, राजू नायक आनी सुशांत कुंकळकार चलयतालो ती. आनी ह्या हातूंत ताणें म्हाका पयली संद दिली. कुठ्ठाळी 2-3 प्रोग्राम केले ताणें बिंगी तुवें म्हाका मिमिक्री करपाची हांव म्हालो हांवें कितें करपाक म्हाका आपयता म्हाका उमेद न्ही गेली. पूण जेन्ना राजू नायकान म्हाका एक कवर म्हणून कार्ड काडून दिलें न्ही तेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका नाका म्हणलें हे घेवपा जाय म्हाका तें आमचे प्रोग्राम म्हालो तसोच घेता तो पयशांनी केल्लो आसता न्ही तो बशें करून. तेन्ना म्हाका कळ्ळें हेका पयशे मेळटा म्हणून हे केले. तेन्ना सादारणशी म्हाका हो घेतो मागीर हांवें पळय तो नेट धरलो कवरांचो तो आनी फाटीं पळोवना हांवें. हय मागीर सिद्धनाथान बी ती वाडयली कवरां म्हाजेर. प्रश्न विशय वेगळो बरें जाला. हय बरें. म्हाका दिसता आमचे सीएम बाब सो तेय कितें सांगूंक सोदतले आतां इलेक्शन येता म्हणटा. पार्सेकार बाब आसा पयली हुशार मनीस आसा आनी मनोहर पर्रीकारान जबाबदारी बेश्टी तेजेर सोंपोवना. हुशारूच न्ही तो त्या बद्दल प्रश्न ना. पूण तो उलयतना शिक्षक तो एक सिस्टम आसा सिस्टमॅटीक उलयता. आतां बाकीचे तेजे आवाजाचे आनी आसा. आतां हांव जी मिमिक्री करता हांव ताजे पर्सनल तेजे बाबड्याचे हे करपाक किंवा त्रास करपाक किंवा तेजी घाण करपाक तशें म्हाजें कांय आसना. आतां अचळ केन्ना एक तियात्रांत कितें भितर घडटा जाल्यार ते डायरेक्टराचेर आसता म्हाजें कांय आसना म्हाका तें करचें पडटा. पूण कांय गजाली बरें दिसना ते हांव कट करता. म्हाका ते इतलो इश्यू जाता पूण कांय गजाली कितें केन्ना कितें वादग्रस्त कितें जाता आमचे कडेन चूक घडटा ना म्हणून. आज 31 डिसेंबर हांवें पयलीं सांगला आज 31 डिसेंबर सो कितें जालें जाल्यार सुद्दां कोण वायट धरपाचें ना आमच्या. हांव ताची सगळी क्षमा राजकीय फुडाऱ्याची जी आसा हांव तेची क्षमा मागूनच हांव म्हजो कार्यक्रम करता. चूक मागूनच करता. कित्याक एखादें चुकलें जाल्यार मनीस किंवा राजकारणी मनीस ते कशेंय धरता बरें धरूं शकता वायटूय धरूं शकता न्ही अशें आसा. पूण तांकांय कळटा रे ते वकलाक आपल्याली हें करता ते करता. आज कितें म्हाका आतां कितें भानगड जालें आतां हे थोडे पॉलिटिकल लिडर निवडून येवं जाय अशें म्हाका दिसता. ते हरशीं खंयचे म्हाज्या मतदारसंघांतले न्ही दुसरे हरशीं ते येवं जाय कित्याक म्हाका लागून जाल्यार म्हाका प्रोग्राम करपाक मेळना रे. म्हाका बऱ्या पद्दतीन म्हागेलें दुखलो नाका फुडें वचनाका बरोबर. तेका लागून सुदिनाक हांवें पयलीं विचार ढवळीकारा म्हटलें म्हाका मेळलो हांवें तूं सीएम जावचो अशें म्हाका दिसता म्हटलें. कित्याक काय मेळलो काम कितें तूं म्हाजें करतलो हें करतलो तो प्रश्न ना म्हटलें. तेन्ना विचारपाक तूं हें कामत बाबा हांवें विचारना घरा घाललें का सीएम जावचो अशें म्हाका म्हणलें तूं दिसता. कित्याक काय मेळलो म्हाका कामाचें काम करीत काम करता म्हटलें. पूण म्हटलें म्हाका दिसता तूं जर सीएम जाय जाल्यार तियात्रान म्हटलें एक बरे पद्दतीचो सुदीन ढवळीकार सीएम उबो करपाची म्हटलें प्रेक्षकाकूय म्हटलें पळोवपाक मेळटलो तो. आनी म्हाका एक उमेद आहा तुजो एक रोल बरो सीएमाचो करपाचो म्हणून. ते म्हणलें लायफ कशी घेतलें गेलो तो. सो सीएम बाबानी आमच्या पार्सेकार बाब पार्सेकार बाबाची आमची एक स्टायल आहे तुमच्या मुखार हांव दवरता. लक्ष्मीकांत पार्सेकार गोंयचो सीएम. आयच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सिद्धनाथ बुयावान आमकां एक सुंदरशी संद हांगा ह्या स्टुडियोन दिली. त्यामुळे म्हाका अत्यंत आनंद जालो आणि त्यामुळे सिद्धनाथ बुया वर्षी खरो आमच्याच पार्टीचो मदीं खंय तरी गेलो तो सोडून गेलो काय कितें जालें म्हाका खबर ना. आमच्या नांवान बेश्टो बोवाळ नाका आनी तेका बुयावांक पिड्ड्यार करप म्हणजे सगळीं तोरां कुसप ती बुयावान तशीच उरपाक जाय हें म्हाका खबर आसा. त्यामुळे हो जो गोंयचो विकास जो आसा तो वेगळ्या पद्दतीचो जावचो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमच्या पक्षाक हे मतदार जे आसा आमच्यो ज्यो स्किमी ज्यो काडलेल्यो आसा त्यो घराघरांत पावल्ल्यो आसा आनी हे विरोधक आसा ते त्रासांनी पडलेले आसा. आमकां खबर आसा जे नोटीचे लोकांक त्रास जाले म्हणून. सादारण पर्रीकारान आमकां 2-3 म्हयने पयलीं सांगलेले की तुमचे कडेन ज्यो आमच्या पार्टी लेवला कडेन पयशे आसा ते बेगीन भायर लोटून दिया म्हणून. आमी 2 म्हयने पयलींच लोटलेले. हे काँग्रेसवाले पडून फोंडान म्हटले पडून थंय आमकां कितें आसा. आनी त्यामुळे हो सरकार चलयतना सगळे लोक म्हणटा की बीजेपी वाले प्रत्येक वाक्या वेळार चडशे तांच्या वक्ते त्यामुळे कित्याक म्हणटा काय. आमी त्यामुळे कित्याक म्हणटा की आमी जे बीजेपी वाले आसा ते चडशे मुळ्याची भाजी खाता तेका लागून आमी त्यामुळे म्हणटा. हो एक विनोदाचो भाग जालो. पूण म्हाका अत्यंत आनंद जाता आमच्या सरकारान बऱ्या पद्दतीन काम केल्लें आसा
आणि हे जरी एवढे तेवढे युती तुटली फुटली जरी झाली ती लास्ट एकीच कडे येतली हे तुका हांव ठामपणान हांगा नव्या वर्साक सांगपाक सोदता पूर्व संदेश तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें अशें हांव तुमकां विनंती करता आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. स्टायल सो सर तुमकां दिसता की 2017 सालान परत तुमचीच पार्टी निवडून येतली? आणि निश्चित येतली हातून लय दुबाव ना. कारण जनता जी आसा जनतेक खबर आसा लोकांक खबर आसा बरें प्रशासन फक्त आमचोच सरकार दिवपाक शकता आणि म्हज्या नेतृत्वा सकयल हे इलेक्शन वयतले. आता फुडें सीएम कोण जातलो हे जरी चर्चा जाली जाल्यार सद्या गोंयचो सीएम हांवूच आसा. फुडले फावट मागीर ते पळोवया कशें कितें जाता तें पूण हांवूच जातलो अशी म्हाका खात्री आसा. त्यामुळे हो विशय हेवटेन तेवटेन तुवें करपाची गरज ना. म्हाका खबर आसा म्हाजे कडल्यान तुका कितें जाय तें पूण तें हांव तुका सांगचो ना. बरं म्हाका सांग मनोहर बाब इतले तूं आवाज काडटा पॉलिटिशनांचे सगळ्यांचे तातूंत एक खंयचो असो पॉलिटिशन्साचो आवाज काडपाक तुका भयंकर एफर्ट्स घेवचे पडले कितें त्रास जालो? हय त्रास म्हणजे कितें जालें जेन्ना कला आणि सांस्कृतिक मंत्री दयानंद मांद्रेकार हाची एक म्हाका खूब उमेद आशिल्ली. हांव खूब फावटी तो कितें उलयता कसो उलयता पळोवपाक मेळटा. शिवोले आशिल्ल्या कारणान एवढेन येवप ताचें कमी जातालें आनी जेन्ना फंक्शन जेन्ना कलेचें कितें आसता आर्ट तेन्ना हांव ताका पळयतालो पूण म्हाका ताची खूब लँग्वेज आवडटाली. हांव रावलो ते कितें कितें ताका उतरां घालपाची कशें कितें करपाचें आनी इल्लें इल्लें आतां हांव तें विनोदी शैलीन म्हाजें हांव सादर करतां ताची म्हाका एक उमेद जाता. त्रास म्हणजे ते व्हडले त्रास तशें कांय ना. आतां कितें आसा कॅथलीक कम्युनिटीच्या हितून गेलो म्युजिकल शोवाक जावं कितें गेलो कॅथलिकांक तांकां तेंचे कसो उलयता कसो चर्चीत कसो उलयता आनी तांकां सार्दीन कसो उलयता तांकां खबर आसा. कळ्ळें तुका? आमचे कडेन एक्चुअली टायम आनीक चड ना सो त्या खातीर हो म्हणजे त्रास कोणाचो पडलो तो एक सांगचो आमकां आनी ताच्या उपरांत एक आनीक म्हाका प्रश्न तुका विचारूंक जाय. पूण ताच्या पयलीं म्हणजे खंयचो आवाज कोणाचो खंयच्या पॉलिटिशना पैकी खंयचो पॉलिटिशन? कला आणि सांस्कृतिक मंत्री दयानंद मांद्रेकार तो आतां एक स्टेजीर आसा तो उलयता ताची एक स्टायल कशी तुमकां खबर ना हे भुरगे जे आहा हे भुरग्यांनी ल्हान ल्हान भुरग्यांनी पळय जे हांगा नाच करून दाखयले ते बऱ्या पद्दतीचे तेणे नृत्य हांगा केल्ले आहा. हे येदेशे भुरगे जर इतले बरे नृत्य करता जाल्यार तांकां शिकोवपी ते मास्तर रे कसले कास्ताचे आसतले. तुमी हांसो नाका कामत तूं हांव खरें तें उलोवपी. हे भुरगे आहा ते देशाचे नागरीक आहा. जेन्ना हांव एका फेरी बोटींतल्यान वयतालो हातीन म्हाजे एक खिळो आसलो फेरी बोट हाडली आनी खिळो उदकान बुडलो. हांवें त्या मनशाक विचारलें बाबा हो खिळो रे उदकान कित्याक बुडलो? तो म्हणलो बाबा तो जड आहा म्हणून बुडलो. हांवें ताका प्रश्न केलो हो येदोसो जर खिळो बुडटा जाल्यार बाबा ही येदी व्हडली फेरी बोट रे कित्याक बुडना? तो म्हणलो बाबा ताका आकारूच तसो आहा त्यामुळे ती बुडोवंक शकना. हांव खरें तें उलोवपी आनी त्यामुळे हें जें पळय कितें चल्लां तें हांव सत्य मार्गान काम केल्लें आसा. हांवें मतदार हांव सगळ्यान सिनियर मोस्ट आहा. फुडलो गोंयचो सीएम हांव म्हणून हे उडोवपाक तयारी करता म्हाजी पूण जावचें ना कित्याक लोक म्हाका वळखता आनी हांव खरें तें सांगपी. पद्दत आसा बरोबर. मनोहर बाब तूं मिमिक्री एक तू करताच म्हणून तू तियात्रांनी बऱ्यापैकी कामां तुवें केल्यात सो त्या तियात्रा विशीं कितें सांगूंक सोदता? तियात्रा विशयी म्हणजे जेन्ना म्हजो मित्र अभय प्रभू हाणें म्हाका एक संद दिली मिमिक्री करपाची बीपीएस क्लबान आणि थंय एक डायरेक्टर आशिल्लो टॉनी डायस म्हणटा तो आनी अकस्मात दुपट्टा किलर महानंद ताणें एक प्रकरण जालें ताचेर टॉनी डायस म्हणटा ताणें एक तियात्र बरयलो महानंद मनीसका सैतान म्हणून आनी ह्या तियात्रांत म्हाका ताणें त्या वेळार होम मिनिस्टर रवी नायकाचो रोल करपाची संद दिली आनी रवी नायकाचो हांवें रोल तातूंत केलो. तो करता करता कितें जालें दुसरो एक तियात्र आयलो रिपोर्टर म्हणून फ्रांसीस दत्तुये म्हणटा हो तियात्रिस्ट असो आसा की फक्त कातारचे पॉलिटिकल हाजे आसा तातूंत म्हाका ताणें ढवळीकराचो रोल दिलो आनी पयलींच आमी 29 तारखेक 100वा प्रयोग दुबय शारांत केलो क्वेश्चन मार्क ह्या तियात्रांत आमी सीएमाचो रोल केलो पार्सेकाराचो. खरें जिवितांत हांव मंत्री आमदार नाका जावं तियात्रांत मंत्री आमदार जावन हांवें म्हाजी खास खूब भागयल्या ह्या जन्मान नाका मेळूं केन्नाय तरी मेळटलें दुबाव ना कळ्ळें. अशे पद्दतीन तियात्रांत हांव देंवलो आनी तियात्रांत सालसेतीन म्हाका कॅथलीक भावांनी उपाट मोग दिलो. प्रख्यात गायिका लॉर्ना वांगडा मस्कट कार्यक्रम करपाची संद म्हाका पूर्ण नोव्हेंबरान मेळ्ळी आनी अशें काम करता करता हांव सालसेतीन कॅथलिकां बार्देस तालुक्यान हिंदू वांगडा कॅथलिकाच्या हातून पावलो आनी तेंच्यांनी म्हाका उपाट मोग दिवन आज तियात्राच्या माध्यमाचेर आज सुद्दां म्हाका कॅथलीक कोणी वळखीत न्ही ढवळीकार म्हणटा थोडे रवी नायक म्हणटा म्हाका ते एक समाज बेश्टें तरी म्हणून कितें उमेद भागोवपाची. बरें मनोहर बाब वता वता आसतना आमचो टायम सोंपत आयिल्लो आसा सो वता वता आसतना एक निमणो प्रश्न तुज्या खातीर. तुवें इतल्या सगळ्या पॉलिटिशनांचे सगळ्यांचे आवाज काडले ते इलेक्शनाक रावत जाल्यार कशा तरेन निवडून येवं शकता हें सांगलें. आतां वता वता आसतना एक
तुज्या स्टायलीन जर तुका इलेक्शनाक रावपाक जर मेळत चान्स हय. आणि तू जर इलेक्शनाक कंटेस्ट करत 2017 वर्सा जाल्यार तू कशा तरेन वोटर्सांक सांगतलो की आपल्याक निवडून हाडात हो एक निमणो क्वेश्चन तुज्या खातीर वचच्या पयलीं. आतां भानगड अशी जाली आनी तूं हांव स्वताचो आवाज विसरला तेंचो काडून आतां फाल्यां कंपिटिशन जर रवी नायकाचो आवाज काडपाचें दवरी जाल्यार रवी नायकाक 3रे प्रायज मेळटलें म्हाका पयलें मेळटलें म्हणजे तेज्या आवाजाक अशे पद्दतीन हें जाल्लें आसा. आनी रवीचे स्टायलीन जर तुका सांगतलो म्हाका हें कर म्हणून तूं म्हाज्या आवाजान आनी रवीच्या आवाजान असं सांगतलो थोडक्यान हय सांगपाचें जाल्यार रवी बाबा तो उबो रावलो जाल्यार हे आमचे पळय लोक पळय जे आसा आनी लोकांचो विकास पळय जो आसा आनी सगळे तरेचे पळय लोकांचें हें पळय जें केलें विकास कोणी केला हांवें केला. हे कित्याक कितें बॉब मारता कित्याक हांव बरे पद्दतीन उलोवपी बरें काम करपी तेच लोकांनी हे सहकार्य करपाक जाय. फाटलो विकास पळयला फुडलो विकास पळयला हांवें भरपूर काम केल्लें आसा तेन्ना त्या पद्दतीन जे मतदार जो आसा ते बरे पद्दतीन ताका निवडून हाडपाक जाय. हे कित्याक कितें करता माडाक तण म्हणटा हें बरोबर ना. कोणाक हाडपाचो मनोहर भिंगी काडपाचो तेका हाडपा जाय खरें म्हणजे हाडपा अरे सदांच ताणें तियात्रांतूय काम करपाचें डुप्लिकेटेड काम करपाचें हें बरोबर ना. ओरिजिनल करपाक चान्स दिया मरे ताका सदां ताणें झेरॉक्स घेवन भोंवप हें बरोबर ना. बरोबर ना. आज कितें आसा माडाक आतां तण म्हणटा माडाक तण म्हणटा हें बरोबर ना. अरे माडाक जर तण म्हणटा माडाक कितें आसता रे नाल्ल आसता नाल्ल कोण काडटा पाडेली काडटा माड जर तण जालो पाडेल कोण जावचो पडलो तोड लावचो पडलो ना रे तणा वयलो कळपा जाय. तसो लोकांचो विचार जो आसा तेंकां सगळ्या सायडीक काडून आमकां निवडून हाडपाक जाय. भिंगी पळय जे आसा तेका बरे पद्दतीन फुडें व्हरपाक जाय राजकारणांत व्हरपाक जाय तेजे बरें जावपाक जाय. ते सगळें लोकांचें पळय जें आसा तें आसा कितें आसा तें म्हाकाय खबर ना तुका खबर आसा तूं पळय. ऑल रायट. सो वता आसतना मनोहर भिंगी सांगून गेलो की ताका जर 2017 सालान इलेक्शनाक रावपाक मेळत जाल्यार तो कशा पद्दतीन निवडून येवन तुमची कामां करूंक शकता. थँक्यू व्हेरी मच मनोहर बाब. तूं आज आमच्या स्टुडियोंत आयलो आमचे कडेन दिलखुलास तुवें गजाली केल्यो इतले तुवें वेगवेगळे पॉलिटिशियनांचे मंत्र्यांचे आवाज आमकां काडून दाखयले. थँक्यू व्हेरी मच. मागता की अशेंच तूं मिमिक्री करत राव आनी असोच तुका लोकांचोय प्रतिसाद मेळचो. धन्यवाद. थँक्यू. प्रत्येक कार्यावळीत म्हाका रेडिओ गोंयवान म्हाका सिद्धनाथान म्हाजो उडास केला एका बारीक ग्रामीण भागातल्या कलाकाराक म्हणजे म्हाजो उडास करता तो हे हांव म्हजें भाग्य अशें समजता. आनी ह्याच मालवजाचेर फुडें काम करतना म्हाका बळगें मेळटलें ताचो आधार मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता. रेडिओ गोंयवान तुजे सारकेल्या एका बऱ्या पद्दतीन अशें कंपेरिंग करपी मनशा कडल्यान म्हाजी इंटरव्यू बारीकशी जाली ती हांव म्हाजें भाग्य समजता. तुमकां काळज आसा तुमकां दिनवासता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जे प्रेक्षक आसा तांकांय हांव बारीक जावन म्हजो मय मोगाचो नमस्कार देव बरें करूं. तुम्ही खंयच वचूं नाकात पळयत रावात GCTV कारण रोखडेच आमी येतले घेवन आनीक एक असोच कलाकार घेवन पळयत रावात. थँक्यू. रेडिओ बुयाव रेडिओ बुयाव रेडिओ बुयाव रे कोंकणी कांतरां घेवन आयला रेडिओ बुयाव रे. गोंयचो गाज सुरांचो साज मना मनातलो आवाज आयकोंक रेडिओ बुयांव ट्यून इन टू www.radiobuyav.com आनी मोबायलाचेर आयकोंक आयजूच डावनलोड करात रेडिओ बुयांव एंड्रॉयड ॲप. ऐका रे ऐका रेडिओ बुयाव.